खूप लाँग पेंडींग इशू म्हटल्यार तो वास्कोकारा खातीर आनी इमर्जन्सी सर्वीस आनी एक्चुली खंय तरी प्रायोरिटी धरून काम करपाक जाय आसलेलें आनी खंय तरी दाजी बाबान बरें काम केलें की आजून CM स्वेरींग जावच्या पयलीं CM जावच्या पयलीं सगळे मिनिस्टर जावच्या पयलीं खंय तरी तेणी इन्स्पेक्ट केलें आनी खंय तरी एक दाखयलें की तो खंय तरी कितें तरी करूंक सोदता वास्कोकारा खातीर आनी म्हाका आशा आसा की खंय तरी हें जातलें। हांगा परिस्थिती इतली वायट आसा की हांगासर जनावरां सुद्दां बरी रावतात पूण हांगा आमचे बाबडे फायराचे स्टाफांक जागो ना रावपाक। धाकलेशे रुमान एक 15-20 स्टाफ रावतात। खंय तरी पळोवन वायट दिसता खरेंच आनी ते आमकां लागून काम करतात। आनी आतां पावसाळो येवपाचो आसा, खंय तरी झाडां पडटात ते जातात वर्सान आनी खंय तरी आमकां तेंची गरज आसा आनी ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या MLA कडेन की तेणी इनिशिएटीव घेवन खंय तरी वास्को खातीर खंय तरी हो सुटावो काडपाची गरज आसा। बिल्डिंगेचें काम चालूच आहा आनी ते 18 म्हयन्याचो टायम दिला आनी खंय तरी त्या 18 म्हयन्यान म्हाका आशा दिसता की थंय कंप्लीट जातलें पूण टेम्पररी बेसीस हांकां शिफ्ट करपाची गरज आसा। एक तर रवींद्र भवन ना जाल्यार आनी तेंच्यांनी दापोली एक स्पॉट पळयलेलो आहा, तें एक लेटर तेंच्यांनी केल्लेलें आहा आनी तेंचे कडेन कितें किट ना कितें कितें जाय पळय तें आमी ताका अवेलेबिलिटी करतले आनी मिटिंगूय घेतले CM कडेन हेका लागून। आज ऑफिसान आयिल्लो आसा फस्ट टायम एज अ वास्को MLA। सो सरान आमकां आश्वासन दिल्लें आहा तो आमचो जो प्रोसेस शिफ्टिंगाचो प्रोसेस चालू आसा तो बेगीन बेगीन करून दितलो म्हणून आनी हे बी असं सांगलां सरान की आपण कॉन्ट्रॅक्टर आनी PWD ऑफिशलाक बोलोवन काम मातशें आमचें बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन काम चलता तें मातशें बेगीन बेगीन करपाक कित्याक आनी आमचें शिफ्टिंगाचें म्हणटा तें पावसाचे पयलीं सरान मातशें आपूण करता म्हणून सांगलां आमकां शिफ्टिंगाचें। आमी रेजिडेंशियल क्वॉर्टर्स घेतले आसा 3 रेजिडेंशियल क्वॉर्टर्स आमी आमचे स्टाफ थंय शिफ्ट केल्ले आसा रेजिडेंशियल क्वॉर्टर आनी ऑफिस स्टाफ आमच्या ऑफिसान एक रुमांतल्यान आमी फंक्शन करता। पब्लीक सगळे हांगा ऑफिसान येता, एकूच रूम आसा वी आर फेसींग डिफिकल्टी बट वी मॅनेज पब्लीक एक मातशें त्रास जाता। इलेक्शन जावचे पयलीं हांगा जेन्ना रावंड मारताले जेन्ना काम स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें तेन्नाय आमी मागणी केल्ली की हें काम स्टार्ट जावचे पयलीं तांकां खंय तरी शिफ्ट करचें म्हणून बिकॉज ह्यो एमर्जन्सी सर्विसीस तांकां रातचें केन्नाय उठचें पडटा केन्नाय हें करचें पडटा गाडयो सारक्यो आसपाक जाय। हांगा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार दोडल्यान अर्द गाडयो पयल्यो जाम जाता, तातूंत जर तांचें लेबल सारको उरनासलें कारणान आनी डॅमेज जाता। म्हणजे चिकना पेक्षा कोंबडी म्हारग म्हणटा पळय तशी हांगा मसालो म्हारग तशी हांगा गत जाल्ली आनी आमी तेन्नासून डिमांड करताले की हें काम स्टार्ट जावचे पयलीं तांकां खंय तरी सारकें दवरा। आज खंय तरी ते फ्रेश उरतले जाल्यारूच ते खंय तरी आमचे सेवेन आसतले कित्याक असले कॉल्स चडशे रातचे चड येतात। आमी पळयला म्हणजे हांवूय कॉन्सिलर 3 टायम आशिल्लो आनी असले रातचे कॉल्स चड येता आनी ते खंय तरी फ्रेश उरप ही आमकांय बरें आनी तांकांय बरें। पूण आज आमी हांगा जेन्ना भितर पळयतात तेन्ना अवस्था इतली वायट आसा, 1-2 बाजो ते ऑफीस पळयल्यार ऑफीस न्ही गुदांव चड दिसता। सो आमी तांकां आज एश्युरन्स दिला की तांकां दाबोले शिफ्ट करपाचें जे एक प्लॅन आशिल्लो तो इमिडिएटली ह्या 15 दिसां भितर आमी तांकां शिफ्ट करपाचें पळयतले। दाबोलेचो आमदार मॉवीन गोडिनो सर तांकांय आमी मातशें कॉन्फिडन्सान घेवन जाता तितले बेगीन कित्याक आतां पावस येवपाक म्हणजे केन्नाय येवपाक शकता आनी आतां पयलीं भशेन पावस ना सारको जुनान येतलो तो केन्नाय येता आतां। आनी हांगा तुमी आज पायलिंगाचे पयले जाल्यार सपोज गोठ्यांनी पावस आयलो जाल्यार तें सगळें उदक तांचे भितर येतलें आनी म्हणजे मॅस आनी जातलें। त्या खातीर तांकां पयलींच खंय तरी वेवस्थीत शिफ्ट करून कित्याक पावसान तांकां कॉल्सूय चड आसतले, लायटी वायरी झाडां सगळे घरा कोसळटा सगळे कॉल्स चड आसतले की त्या खातीर ते खंय तरी आज सेफ उरप आमकां चड गरजेचें आसा आनी तें काम चालू आसा। म्हणून आमी कितें म्हणटा खंयचेंय काम स्टार्ट जावचे पयलीं जे रावतात थंय तांकां सारकें रिहेबिलिटेट करपा पयलीं आनी मागीर तूं कितले एक 4 म्हयने एक्स्ट्रा बसून जाल्यार प्रॉब्लेम नासता। पूण हांगा कितें जालां म्हाका पयलींच काम स्टार्ट जालां आनी मागीर शिफ्टिंगाचो प्रॉब्लेम जाला।